सर आयज तुम्ही सीएमाक मेळ्ळे कितें इश्यू आशिल्लो? तो एअरपोर्टाचो इश्यू जाला आनी लोक थंय रावल्यात टॅक्सीवाल्यांचे प्रायस हायक केल्या म्हणून. सो सीएमा कडेन आमी उलयल्या. सीएमान म्हणल्यार तांकां येवन मेळून हो प्रॉब्लेम सॉल्व करया. तो परतो इश्यू आता इतले वर्स आता एअरपोर्टाक इतलो टायम जालो अजून इश्यू सॉल्व कित्याक जायना तो? खंयचो तो जालो न्ही सॉल्व. आतां परत वाडयले न्ही तांकां आनी आतां हांव भितर पडलो म्हणजे हांवें तांकां ऑलरेडी सीएमाक बी सांगलां की कशें करून तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व कर. आतां तांकां तुम्ही भितर पडला म्हणून प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट जातलो सांगलो ताका जायना हांव आसतलो रस्त्यार ऑलरेडी थंय पावूं प्रॉब्लेम कोणी कितें करता जाल्यार करून दी न्ही. आमकां कांय ना तेजें काम जाल्लें जाय न्ही मतदारसंघाचें. कशें करून टॅक्सीचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपा जाय न्ही. आज हांवें आयकलें थंय विजय आयलो मनोज आयलो सगळे आयले. आमी आतां कितें आसा तें सॉल्व जावपा जाय. तेजे इश्यू जावपा जायना आनी पॉलिटिकल इश्यू जावपा जायना. तुमी जावपाक कितें इश्यू आसलो म्हणजे कित्याक क्रिएट जालो तो वाडले म्हणून न्ही. आतां सगळे जाण म्हणटात की तेन्ना तुमी जेन्ना आमदार आसले तेन्ना तुमी कांयच रिटर्न एग्रीमेंट करूंक ना म्हणून आतां हांव करपाक हांव रिस्पॉन्सिबल जबाबदार. म्हाका तो रायट आहा एग्रीमेंट करपाक. तुमी एग्रीमेंट करप तो चीफ मिनिस्टर. तुमी एअरपोर्ट बंद केल्लो कोणें तुमी तेन्ना तेच तांकां जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर आसले पळय आमचे आसलेले पळय तांकां काम मेळूं नासलेलें. तेंच्यो गाडयो बिड्यो मेळनासलेल्यो म्हणून आमी आवाज केल्लो तो बंद उडया म्हणून. मागीर खंय मेळूना ते मागीर दिले तांकां सगळ्यांक. मेळना रस्त्यार देवलात ते मेळना कित्या खातीर रस्त्यार देवना टॅक्सीक मेळना म्हणटा भाडें मेळना. ते तो इश्यू नसलोलो तो इश्यू दुसरोच आसलेलो. तेन्ना एअरपोर्ट म्हणटा तो कंट्रॅक्शन जातालो आनी तेन्ना तांकां भाडें जाय आसलेलें आनी ते भाडें तांकां मेळनासलें म्हणजे हे ट्रकवाल्यांक बी कळ्ळें तुका. तो इश्यू आसलो. सो तुमी डेप्युटी सीएम आसतना ते एग्रीमेंट चेंज करप पॉसिबल? डेप्युटी सीएम हांव केन्ना जाला एअरपोर्ट आसतना जाला. तुमी 2000 अरे एअरपोर्ट हाडलोच आमी न्ही. हाडलो कित्याक हाडलो आमकां एम्प्लॉयमेंट मेळपा जाय टॅक्सी बिक्सी चलपा जाय म्हणून. आनी तो एग्रीमेंट करपाक हांव जबाबदार. हांव चीफ मिनिस्टर आनी तेजे भितर एग्रीमेंट जाला न्ही. पार्सेकर आसतना एग्रीमेंट जाला. लोकल आसतना घेवप आसता तुमकां घेवंक नासलें तेन्ना कॉन्फिडन्सान? कित्याक हांव आमदारच ना न्ही रे. जेन्ना एग्रीमेंट जाल्ले तेन्ना तुमीच आमदार ना तेन्ना कोण आमदार? तेन्ना आल्लेकार आमदार. हे पयलीं तुमी स्टडी करा मरे. 2014 जाल्ले खंयचे एग्रीमेंट? आल्लेकार आसलेलो. तुमी जेन्ना एअरपोर्ट बंद अरे ह्यो सगळे तुमी स्टडी करपाक जाय खंय कोण आसलेलो. हांव मेळपाना तांकां हांव मेसेज धाडटलो की येवन मेळया सीएमाक आनी ते काबार करया म्हणून. आज हांवें आपयलेलें तांकां ते पावनात. तेजे भितर हे पॉलिटिशियन आयले आनी केलो. मिसगायड करता तांकां. आतां म्हाका कांय खबर ना. म्हाका जाय प्रॉब्लेम सॉल्व केल्लो आमच्या मतदारसंघाचो. म्हाका जाय आमचे मतदारसंघाचे जे टॅक्सीवाले ते पोट भरपाक. लोकल आमदार आसा तो तुमचो बीजेपीचोच आसा आनी अशें कितें जाता ते म्हाका ताका विचार क्वेश्चन. केन्ना जातलो आतां इश्यू सॉल्व? ते आयल्यार हांव फाल्यां इश्यू सॉल्व करूंक शकता. त्या सीएमान ऑलरेडी म्हाका सांगलें न्ही तांकां आपय म्हणून बसया म्हणून. प्रवीण हाडलेकर सुद्दां हांगा तांकां पयलीं घेवन येयल्लो. म्हाका खबर ना पयलींचें कितें तें म्हाका सांगना. तें हांव तेजे भितर ना. तो आमदार आसलो तेजेर सोडलेलें न्ही तें सगळें. आतां तेंच्यांनी पयर म्हाका इनवॉल्व केलो. तो हांवें तांकां ऑलरेडी मुवमेंट केलो. तेजे भितर पॉलिटिक्स येवपा जायना. तेजे भितर पॉलिटिक्स भितर सगळे आयले जाल्यार हे सगळे वाट लागले. जेन्ना गव्हर्मेंट ना म्हणटलो तेन्नाच कितें आवाज जावपा जाय न्ही. आजून पासून गव्हर्मेंट फॉर आहा. तुमी सरकाराचेर आरोप केल्ले की सीएमाक कळना कोण तरी पयशे बी घेवन खाता. कोण खाता खंयचे भितर? तुमी त्या दीस मेळपाक आरोप करून आरोप न्ही ते. आमी म्हणटाले कितें सांग पळय ते जे एक्स्ट्रा पयशे घेतात ते कशे घेतात कित्याक घेतात कोण घेवन वयता हे आमी एक डावट असो उलयलेलो आहा. कळ्ळें तुका. हेजो अर्थ गव्हर्मेंट घेता अशें न्ही. कळ्ळें. लोक आतां उलोवपाक लागला की 27 इलेक्शन येयलें म्हणून तुमी येयला कारण टॅक्सीचो इश्यू पयलीं पासून आसा म्हणटा. पळय बाबू आसगांवकर 27 इलेक्शन ते मागीर पळोवपाक. सद्याक कितें जालां आमचें? सद्या आमचे टॅक्सीवाले रस्त्यार. एअरपोर्ट आमी हाडलो. एअरपोर्ट कित्याक हाडलो? एम्प्लॉयमेंट आनी लोकांक वेवसाय मेळपाक जाय म्हणून. तो लाभ आमकां मेळूना म्हणून आवाज तेजे भितर म्हाका इनवॉल्व केलो. इलेक्शन म्हणून न्ही. तेजे भितर तो आल्लेकार पळयता न्ही सगळे बाबतींत. आज सीएमान आमकां कितें सांगलां की आपूण सॉल्व करता प्रॉब्लेम. तांकां येवन द्या आनी तांकां सांगून द्या आपलें कितें कितें आहा.
केन्ना आपयला तांकां लिंक रोडाचें आंदोलन जातालें तेन्ना तुमी पावोंक नासले त्यांना एअरपोर्ट जाय असलेलो ना लिंक रोड एअरपोर्ट जाल्या उपरांत जाला अरे लिंक रोड तेन्नाच चालू असलेलें तें लिंक रोडाचें 2022 जाला अरे लिंक रोड पयलो जावपाक म्हणल्यार तेन्ना तुमी तेन्ना deputy CM तुळसकर वाडीचे ना तेन्ना हांव डेप्युटी सीएम तुळसकर वाडी वयर व्हडलें आंदोलन जालें तें आनी तेन्ना ते म्हाका आपयताले म्हाका एअरपोर्ट जाय आसलो आमच्या भुरगे केन्ना तरी कामां लागतले पोट मेळटलें म्हणून हांव तेजे भितर इंटरफेयर जावं ना हांव सांगता न्ही ती व्हडली म्हाजी हें जालें मिस्टेक आनी तेजे खातीर हो आमकां हें दीस पळोवपाक मेळपा लागलो भाडी जाय आसलेलें आनी ते भाडेन तांकां मेळनासलें म्हणजे हे ट्रकवाल्यांक बी कळ्ळें तुका तो इशू आसलो सो तुम्ही डेप्युटी सीएम असताना ते एग्रीमेंट चेंज करप पॉसिबल डेप्युटी सीएम हांव केन्ना जाला एअरपोर्ट आसतना जाला तुम्ही 2000 अरे एअरपोर्ट हाडलोच आमी न्ही हय हाडलो कित्याक हाडलो एअरपोर्ट हाडलो एम्प्लॉयमेंट मेळपा जाय टॅक्स बिक्स चलपा जाय म्हणून आनी तो एग्रीमेंट करपाक हांव जबाबदार कोण हांव जबाबदार चीफ न्हू मिनिस्टर मिनिस्टर आनी तेजे भितर एग्रीमेंट जाला न्ही पार्सेकर आसतना एग्रीमेंट जाला पूण लोकल आमदाराक कॉन्फिडन्सान घेवप आसता तुमकां घेवंक नासले तेन्ना कॉन्फिडन्सान एज अ लोकल आमदारूच ना न्ही रे न्हू जेन्ना एग्रीमेंट जाल्ले तेन्ना तुमीच आमदार ना तेन्ना कोण आमदार तेन्ना आल्लेकार आमदार सो आल्लेकारान केले तुम्ही स्टडी करा मरे 2014 जाल्ले विजय एग्रीमेंट आल्लेकार आसलेलो तुम्ही जेन्ना एअरपोर्ट बंद केल्लो ह्यो पळय सगळे तुम्ही स्टडी करपाक जाय खंय कोण आसलो ना तुम्ही कोण हांव मेळपा ना तांकां हांव मेसेज धाडटलो की येवन मेळया सीएमाक आनी ते काबार करया म्हणून आज हांवें आपयलेलें तांकां ते पावूना तेजे भितर हे पॉलिटिशियन आयले आनी तुमकां कितें वाटता कोण मिसगायड करता तांकां आतां म्हाका कांय खबर ना म्हाका जाय प्रॉब्लेम सॉल्व केल्लो आमच्या मतदारसंघाचो म्हाका जाय आमच्या मतदारसंघाचे जे टॅक्सीवाले आहा ते पोट भरपाक पयलो लोकल आमदार आसा तो तुमचो बीजेपीचोच आसा आनी अशें कितें जाता ते म्हाका ताका विचार पेशंट केन्ना जातलो आतां इश्यू सॉल्व अरे ते आयल्याला हांव फाल्यां इश्यू सॉल्व करूंक शकता त्या सीएमान ऑलरेडी म्हाका सांगलें न्ही तांकां आपय म्हणून आनी बसया म्हणून प्रवीण हाडलेका सुद्दां हांगा तांकां पयलीं घेवन येयल्लो परते ते म्हाका खबर ना पयलींचें कितें तें म्हाका सांगना तें हांव तेजे भितर ना तो आमदार आसलो तेजेर सोडलेलें न्ही तें सगळें आतां तेंच्यांनी पयर म्हाका इनवॉल्व केलो तो हांवें तांकां ऑलरेडी हांवें मुवमेंट केलो तेजे भितर पॉलिटिक्स येवपा जायना तेजे भितर पॉलिटिक्स भितर सगळे आयले जाल्यार हें सगळें वाट लागलें जेन्ना गव्हर्मेंट ना म्हणटलो तेन्नाच कितें आवाज जावपा जाय न्ही अजून पासून गव्हर्मेंट फॉर हा तुम्ही पयर तुमच्याच सरकाराचेर आरोप केल्ले की सीएमाक कळना कोण तरी पयशे बी घेवन खाता बी कितें कोण खाता पयशे घेवन तेजे भितर तुम्ही त्या दीस मेळपाक गेल्ले आरोप तेन्ना करून आरोप न्ही ते आमी म्हणटाले कितें सांग पळय ते जे एक्स्ट्रा पयशे घेतात ते कशे घेतात कित्याक घेतात कोण घेवन वयता हे आमी एक डावट असो उलयलेलो आहा कळ्ळें तुका हेजो अर्थ गव्हर्मेंट घेता अशें न्ही कळ्ळें लोक आतां उलोवपाक लागला की 27 इलेक्शन येयले म्हण तुमी येयला कारण टॅक्सीचो इशू पयलीं पासून आसा म्हणटा पळय तुळशीदासाकूय खबर आहा तोय आसलो बाबू आसगांवकर 27चें इलेक्शन तें मागीर पळोवपाक सद्या कितें जालां आमकां सद्या आमचे टॅक्सीवाले रस्त्यार एअरपोर्ट आमी हाडलो एअरपोर्ट कित्याक हाडलो एम्प्लॉयमेंट आनी लोकांक वेवसाय मेळपाक जाय तो लाभ आमकां मेळूं ना म्हणून हांव तेजे भितर म्हाका इनवॉल्व केलो इलेक्शन म्हणून न्ही तेजे भितर तो आल्लेकार पळयता न्ही सगळे बाबतींत आज सीएमान आमकां कितें सांगलां की आपूण सॉल्व करता प्रॉब्लेम तांकां येवन द्या आनी तांकां सांगून द्या आपलें कितें कितें आहा केन्ना आपयला ना लिंक रोडाचें आंदोलन जातालें तेन्ना तुमी पावोंक नासले तो तेन्ना एअरपोर्ट जाय आसलेलो ना लिंक रोड एअरपोर्ट जाल्या उपरांत जाला अरे लिंक रोड तेन्नाच चालू असलेलें तें लिंक रोड 2022 जाला अरे लिंक रोड पयलो जावपाक तेन्ना तुमी deputy CM आसले. वाडीचे ना तेन्ना हांव डेप्युटी सीएम तुळसकर वाडी वयर व्हडलें आंदोलन जालें तें हय आनी तेन्ना ते म्हाका आपयताले म्हाका एअरपोर्ट जाय आसलो आमच्या भुरगे केन्ना तरी कामां लागतले पोट मेळटलें म्हणून हांव तेजे भितर इंटरफेयर जावं ना हांव सांगता न्ही ती व्हडली म्हाजी हें जालें मिस्टेक आनी तेजे खातीर हो आमकां हें दीस पळोवपाक मेळपा लागलो हां चल तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.